our solar system. These are the planets in our solar system. नमस्कार. अंतरिक्ष अप अँड अवेत सगळ्यांक येवकार. आमच्या प्रोग्रामात म्हाका दिसता आज आमी एक इम्पॉर्टंट पॉयंटाचेर पाविल्ले आसात. आयच्यान आमी एक फूल सिरीज स्टार्ट करतात जातून आमी सोलार सिस्टम जातून आमी रावतात, जे आमचें घर आसा, आमचो सौर मंडळ, हाजे बद्दल आमी पळोवन घेतले. सगळ्यान सुरवातेक आज हो आमचो सोलार सिस्टम कसो फॉर्म जालो, कसो इवॉल्व जालो, ताजो जन्म कसो जालो हें पळोवया. पूण हें पळोवचे पयलीं सोलार सिस्टमा बद्दलूच जे आतां नित्य शिकूंक सुरू करतलीं स्कुलान, अशीं ल्हानशीं भुरगीं इल्लीशीं आमची सेकंड एंड थर्ड स्टँडर्डाची आमचे प्रोग्रामान आयिल्लीं आसात, ऑल द वे म्हापसा आनी पर्वरीच्यान. पयलीं तांचे सगळ्यांचो एक इंट्रो करून घेवया आनी आमी आमच्या प्रोग्रामाक सुरवात करूया. हॅलो, माझे नाव क्षितिज शैलेश दळवी. हांव सारस्वत विद्यालयान दुसरीन शिकता. Hello, my name is Madhura Sujit Kumar Dongre. I am from Jan Vikas School. I study in 2nd standard Porvaram. Hello, my name is Vaishnavi Gajendra Gaur. I study in Gyan Vikas School. I am in 4th standard. Hello, my name is Asta Mohan Gira. I study in Matade Institution, Saliga. I am in standard 3rd. Hello, स्पोर्ट्स सचिन पैबीर. सारस्वत विद्यालयान सेकंडान शिकता. और शिकती आसतना हो म्हजो क्लासमेट. तो क्लासमेट तुजो? मस्ती करतात तुम्ही क्लासीन दोघे जाणां? करता रे तो? ओके, आज आमी हांगा खुबशी मस्ती करया आनी आमच्या सोलार सिस्टमा बद्दल शिकुया. ओके, पयलीं मनीस कसो आशिल्लो? कसो आशिल्लो मनीस? आमी पयलीं ह्या जगार जेन्ना संवसारान आयले तेन्ना आमी मनशा भशेन आशिल्ले काय एनिमल्स कशे आशिल्ले? Animals. आमी कित्यातल्यान आयिल्ले? फ्रॉम वेर वी वर इवॉल्वड? फ्रॉम which animal? Monkeys. So all of us are what? First monkeys. Okay. So जेन्ना माकडांतल्यान मनीस जालो, वायल्ड एनिमल कसो आशिल्लो तो. ओके, सामको वायल्ड एनिमल आदिमानव आशिल्लो. तेन्ना ताणें आकाशान भितर एक वस्तूक पळयलो आनी ताजें लक्ष ताजे कडेन गेलें. ही स्टार्टेड बीइंग अट्रॅक्टेड टू समथिंग इन द स्काय. कितें आसा सांग? स्कायान सगळ्यान पॉवरफुल सन. सो सन जेन्ना आकाशात कितें करता? एकाच जाग्यार आसता काय कितें करता? रोटेट मूव करता सगळें. सो ते मुवमेंट तांच्या लक्षान गेले आनी तांकां कळ्ळें की आकाशान कितें तरी मुवमेंट आसा म्हणून. रातच्या वेळार आनी कितें तरी तांकां दिसपाक लागलें. तुमकां कितें दिसता रातच्या आकाशांत सगळ्यांक? स्टार्स. तुका कितें दिसता? स्टार्स एंड मून. मून दिसता. तुका दिसता मून? ओके, हे सगळें दिसता. स्टार्स, मून आनी एक आकाशान वस्तू आसा तो तुमकां खबर ना. ताका म्हणटात आमी प्लॅनेट्स, ग्रहां. हळू मनशान आमची हे सोलार सिस्टमाची थियरी केली आनी म्हणपा लागलो की आमची पृथ्वी सोलार सिस्टमाच्या मदीं आसा आनी सबंद सूर्य बी सगळे आमच्या सोलार सिस्टमा भोवती फिरता. ओके, ह्या थियरीक कितें म्हणटाले? वैष्णवी तू शिकला आसतले. जिओसेंट्रिक थियरी. जिओसेंट्रिक थियरी. अर्थ इज एट द सेंटर. बट इज इट ट्रू? नो, इट इज नॉट ट्रू. ओके, सो फुडें आर्यभट्ट आशिल्ले, कॉपर्निकस आशिल्ले आनी खरी थियरी दिली. खरी थियरीन कितें आशिल्लें? सन इज एट द सेंटर अँड वॉट इज गोइंग अराउंड द सन? वॉट इज अर्थ अँड प्लॅनेट्स. ओके, हाका कितें म्हणटात वैष्णवी? Heliocentric theory. Heliocentric theory. Very good. Okay, so this is the theory of the solar system. 1704 खूप वर्सां पयलीं. ओके, 1704 हे सालांतूच फर्स्ट टाइम आमच्या डिक्शनरीन सोलार सिस्टम हो वर्ड येता. ताज्या पयलीं मनशाक हाजे बद्दल खबर नाशिल्लें. फर्स्ट ऑफ ऑल सोलार सिस्टमाचे कितले खबर आसा ते हांव विचारतां. ताजी नांवां तरी खबर आसात प्लॅनेट्सांची? सांगात पळोवया. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. And Pluto. Very good, very good. Okay, excellent. So you all know the names by heart. They are our members of our family. तुमकां अशी नांवां by heart आसपाक जाय. Well, we are done exploring the solar system. I am thirsty. Let's explore the rest of the Milky Way galaxy. So हे सगळे आमचे सोलार सिस्टम आशिल्ले. ते खंय आसा आमची सोलार सिस्टम? इन व्हॉट? Milky Way Galaxy. Okay, we are all in the Milky Way galaxy. Our Milky Way galaxy is not like this. It is a barred spiral galaxy. This is a spiral and this is a barred spiral. Are they different? Yes. They are different. Okay, हाका दोन पाय बार्स कशे आसा आणि ही राउंड आसा. सो आता आम्ही डिस्कवर केला की आमची मिल्की वे कसली आसा गॅलेक्सी? स्पायरल और बार्ड स्पायरल? बार्ड स्पायरल. ओके, इट इज समथिंग लाइक दिस. आणि एका कॉर्नरान ओरायन आर्म नावाचे एक आर्म आसा. खूप आर्म्स आसा ताका. ते ओरायन आर्मान भितर कोण आसा?
sun आणि सोलार सिस्टम. ओके, दिस इज वेअर आवर सोलार सिस्टम इज लोकेटेड इन द युनिवर्स. आमचे एड्रेस हो आसा. आता सोलार सिस्टम कशी बॉर्न जाली सांगात पळोवया. तुम्ही शिकत आसात न्ही. कॅन यू टेल मी हाऊ द सोलार सिस्टम वॉज फॉर्म? यू डिडंट स्टडी नो? टिचरान शिकयला तुमकां ना? आमची सोलार सिस्टम कशी फॉर्म जाली ते आमच्या टेक्स्ट बुकान नसता. हाऊ इट इज फॉर्म्ड इट इज नॉट देर. आय विल टीच यू. हांव तुमकां शिकयता. तुमचे सगळे फ्रेंडांक तुम्ही सांगात. ओके, सो आमची सोलार सिस्टम फॉर्म जाली. ही थियरी, दोन थियरी आसात. एक थियरी 18th सेंचुरीन पियर सायमन लाप्लास नावाचो फ्रेंच एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो आणि खूप जाणां ताजे बरोबर आशिल्ली. ताणी फर्स्ट टाइम ही थियरी सायन्सात दिली. ओके, ताका आमी म्हणटात नेब्युलर हायपोथिसिस थियरी. नेब्युला म्हणजे कितें? व्हॉट इज नेब्युला? इट इज अ क्लाउड. नेब्युला इज अ क्लाउड, व्हेरी व्हेरी बिग क्लाउड. व्हडलें ढग आसा जातून हायड्रोजन आणि हिलियम गॅस भरिल्ली असता आणि ही ढगां अशी सगळे कडेन आकाशान भितर भरिल्ली असतात. ओके, But sir, we are not seen like this clouds. You have not seen like that, Madhura has not seen. Anybody has seen? तुवें पळयला रे? पळोवना. हे पळोवपाक कितें जाय पडटा खबर आसा तुका? टेलिस्कोप. टेलिस्कोपान दिश्टी पडटात ती आमची नेब्युलास. सो नेब्युलास आर क्लाउड्स ऑफ हायड्रोजन गॅस इन विच स्टार्स आर बॉर्न. ओके, सो अशी थियरी आशिल्ली लाप्लासाची की एक प्री सोलार नावाचे व्हडलें क्लाउड आशिल्लें आणि त्या क्लाउडान भितर कितें जालें? रोटेशन जालें. Everything in the universe is making a movement. What is that movement called, Vaishnavi? Rotation. Rotation. What is rotation? Moving around itself. Itself. Okay. घुवता काय ना सगळे आपल्या भोवती अर्थ रोटेट करता काय ना. सो एव्हरीथिंग इज रोटेटिंग. सो ते क्लाउड रोटेट करीत करीत फास्ट रोटेट करपा लागले आणि बिकॉज ऑफ द रोटेशन व्हॉट हॅपन्ड? द सेंटर द गॅस बिकेम द सन अँड ऑल द रॉक्स द डस्ट धूळ आशिल्ली ती कितें जालें? प्लॅनेट्स जाले. दिस इज कॉल्ड द नेब्युलर थियरी ऑफ सोलार सिस्टम. अनेक थियरी आसा. ओके, इट इज अबाउट अ स्टार विच डायड. सुपरनोवा हायपोथिसिस म्हणून आसा ज्यातून अशी एक थियरी आसा की 6 बिलियन इयर्स एगो हांगा जे आमी आसात सोलार सिस्टम वॉज नॉट देर. व्हॉट वॉज देर? वन बिग स्टार. व्हेरी व्हेरी हॉट ब्राईट ब्ल्यू कलरचे स्टार आशिल्ले. तातून कसली गॅस आशिल्ली? हायड्रोजन गॅस. आणि ती हायड्रोजन गॅस गरम जावन 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 जळपा लागली. सगळी काबार जाली आणि मागीर कितें जालें स्टाराचें? सांग पळोवया. तू सांग शेते. फुटलो. स्टार फुटलो. ताका म्हणटात सुपरनोवा एक्सप्लोजन. आणि त्या एक्सप्लोजनाच्यान कितें जालें? एक क्लाउड जालो. तर कितें क्लाउडाचें नांव तुमकां आतां खबर आसा? नेब्युला. ओके, नेब्युला वॉज फॉर्म. आणि सेम प्रोसेस नेब्युलाच्यान कितें जालें फुडें? कितें जालें सांग पळोवया. तू सांग. फ्रॉम द गॅस व्हॉट वॉज देर? Sun. अँड फ्रॉम द डस्ट? Planets. ओके, सेम थियरी परत जाता. सो 2 थियरीज आर देर. वन इज द नेब्युलर हायपोथिसिस, वन इज द सुपरनोवा हायपोथिसिस. अशें म्हणटात की आमचो सोलार सिस्टम इवॉल्व जालो. कळ्ळें तुमकां? But sir, how solar system was formed out of nebula? But sir, a planet is solid, but how it is formed out of gas? Okay, very strange, you know. Asta, so Earth is solid or gas? What is Earth? Solid, no? Then how it is formed out of gas? Solar system is formed out of gas. Not only gas, आणि कितें आसा तातून? Dust. ओके, ते कशें तें पळोवया. सायन्सान ताका एक थियरी आसा, ताका अक्रेशन थियरी म्हणटात. सो अक्रेशन थियरी म्हणून एक प्रोसेस आसा ज्यातून सायंटिस्ट म्हणटात की आमची सोलार सिस्टम फॉर्म जाली. ओके, सिंपल प्रोसेस आसा. तातून अशें जालें की गॅस आनी डस्टाचे क्लाउड आपल्या भोवती फिरपा लागले आनी ते बिकॉज ऑफ दॅट प्रोसेस कितें जालें? द लायटर थिंग केम टू द सेंटर आणि द हेवियर थिंग वेंट टू द साइड. ओके, लायटर थिंग इज व्हॉट इन द क्लाउड? व्हॉट? गॅस ऑर डस्ट? कितें लो आसता? गॅस. आणि हेवियर थिंग कितें आसा? डस्ट. ओके, सो सिंपल आता हो प्रोसेस आसा अक्रेशन प्रोसेस. प्रॅक्टिकल आसा. ओके, आमी प्रॅक्टिकल करून पळोवया. ओके, आमी सोलार सिस्टम कशी फॉर्म जाली ते प्रॅक्टिकल करून पळोवया. पण प्रॅक्टिकल करचे पयलीं एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आणि परते रोखडेच मेळुया.